28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करतले। उपरांतची वडेतले कम्युनिदाद आणि सरकारी जमनीवेल्या घरांचो फुडल्या वर्सभरांत कितें तो निर्णय जातलो म्हूण कुडचडे भोंवडेर गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा वतीन ODF उपक्रमाची जबाबदारी आमदार काब्राला कडेन दितले। काब्रालान तो उपक्रम हाताळपाचो म्हूण निर्णय जाला। अधिकृत घोषणा कांय दिसांनी जातली। 28 फेब्रुवारी 2014 पयली जे कितें पुराव्या सकट सांगू शकता तितलीच घरां कन्सिडर केली वता। त्यामुळे 28 फेब्रुवारी 2014 नंतर जर कोणें बांदल्या जाल्यार ताजेर म्हाका निलेशान सफाई दिवपाची गरज ना। ताजे नंतर कोणें बांदले जाल्यार ताजें डिमोलिशनाक वतलें। पण ताजे पयलीं कोणाचें आसा जाल्यार ताका कशें रेग्युलरायज करपाचें ताका प्रक्रिया आसा। ती प्रक्रिया निलेशान ऑलरेडी चालू केल्ली आसा। कोमलीदरीचो विशय आनी सरकारी जमनीनी बांदलेली घरां ह्या संदर्भातले निर्णय येत्या वर्सांत सगळे पूर्ण जातले। कोमनेदी ज्या तयार आसा स्वताहून करपाक तांकां प्रक्रिया पूर्ण करून बेगींतल्या बेगीन तो विशय मेकळो करपाचो आमी प्रयत्न करतले। जे तयार ना तांच्या संदर्भात कशा पद्दतीन करपाक येतले ताजोय विचार सरकार करता। पण येणाऱ्या वर्सांत येणाऱ्या फायनान्शियल इयरान म्हणजे 18-19 ह्या वर्सांत हे दोनूय विशयाची पॉलिसी सरकाराची ठरतली। पंचायती निलेशूय बरें काम करता, हांवें अजून ऑफिशियल अनाउन्समेंट करूं ना। पण तुमकां सांगता की आमी मोस्ट प्रोबेबली ताका ODFचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराची तयारी करपाची जबाबदारी गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या तर्फे ताका आमी ताजो प्रमुख करपाचें ठरयलां। म्हणजे हाज्या फुडें जे संडास सरकार दितले ते पयलींच्या टॉयलेटी भशेन आसचे ना, ते बऱ्या क्वॉलिटीचे टॉयलेट आसतले। ते जर तूं सारकें चल्लें ना जाल्यार हाजे कडेन कोण ठरवतले। MPDच्या बंदरार बर्थ नंबर 5A आणि 6A ची कॅपॅसिटी वाडोवपाचे प्रस्तावाक मंजुरी दिवंक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक निर्देश दिवचे म्हूण जिंदालाचो साउथ वेस्ट पोर्ट परत हायकोर्टान मंत्रालयाची 12 फेब्रुवारी मेरेन जाप मागल्या। येवपाच्या वाटेर आशिल्ल्यो 2 कोळशाच्यो बोटी बर्तार हाडून खाली करून हायकोर्टाक JSWक मान्यताय दिल्ली। त्यो बोटी दर्यान आडकल्यो म्हूण सांगून कंपनी वेगळ्यो 2 बोटी बर्तार खाली करूंक सोदता। 9 फेब्रुवारी 2015 साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड कंपनीन वास्कोतल्या बर्थ नंबर 5A आणि 6A ची कॅपॅसिटी वाडोवन दिवची म्हूण पर्यावरण आणि राना मंत्रालयाक अर्ज केल्लो। मंत्रालयाच्या तज्ञांच्या मुल्यांकन समिती मुखार तो आशिल्लो, पूण मंत्रालयान गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल करूंक नाशिल्ल्यान आनी हे काम जो मेरेन जायना तो मेरेन कसलेच एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाचे ना म्हूण दिल्लीच्या NGTन 22 नोव्हेंबर 2017 दिल्ले ऑर्डरीत मंत्रालयाक निर्देश दिल्ल्यान साउथ वेस्ट पोर्टाचो प्रस्ताव तस्सो पडला। NGTची ही ऑर्डर याचिकादार JSWक लागू जायना, कित्याक तर कंपनीन नवो प्रकल्प उबारूंक सोदिना। आदल्यो गजाली सुदारून बर्थाची कॅपॅसिटी वाडोवंक सोदता म्हूण कंपनीन दावो केला। हायकोर्टान मंत्रालयाक नोटीस धाडून सोमार मेरेन जाप मागल्या। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द केल्या उपरांतूय हायकोर्टान जिंदालाच्या साउथ वेस्ट पोर्ट कंपनीक कोळशाचे 2 कार्गो बोटी वाटेर आसा म्हूण सांगिल्ल्यान बर्थ नंबर 5A आणि 6A चेर हाडून खाली करपाक मंजुरी दिल्ली। पूण आतां कंपनी तातूंत सूट सोदता। त्यो बोटी दर्यांत आडकल्यो म्हूण सांगून त्या बदला दुसरे बोटींतलो म्हाल खाली करूंक सोदता। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हायकोर्टान हाचेर कितें भुमिका घेता ताचेर कंपनीच्या अर्जाचो फुडार। हायकोर्टान केस बुधवारा दवरल्या। एके वटेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कन्सेंट रद्द केला जाल्यार दुसरे वटेन NGTचे कोस्ट झोनांतल्या बांदकामाचेर निर्बंध। इतले आसतनाय कंपनी दोगांकूय कडेक दवरून हायकोर्टांतल्यान प्लान चालीक लावंक सोदता इतले खरे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।